सो तुम्ही म्हटलात न्ही की डेव्हलपमेंट जावंक ना. BJPचे मिनिस्टर आसात, मुख्यमंत्री आसा, म्हणटा की पेडण्यान आयुष्य हॉस्पिटल हाडले, त्या उपरांत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाडले, त्याच्या उपरांत इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाडल्या. ते म्हणटात डेव्हलप जालें म्हणून, आणि तुम्ही म्हणटा डेव्हलप कांयच ना. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? अरे डेव्हलपमेंट कोणाचो जालो? डेव्हलपमेंट कोणाचो जालो? गोंयकाराचो जालो. आज एअरपोर्ट जर तर चालू जाल्यार गोंयकाराच्यो कितल्यो टॅक्सी चालू आहा? आणि जो पेडणेकारांनी जो टॅक्सीचो मुद्दो मांडिल्लो, जी सांगिल्ली येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर दी, तो हो सरकार अजुनूय कित्याक दिवपाक पावना? दुसरे जे थंय जागेकार आशिल्ले, त्या जाग्याच्या कितल्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन दिले? आणि 160 रुपयान तुम्ही कॉम्पेन्सेशन दिता, आणि थंय डेव्हलपमेंट कोणाचो जालो? कसिनो वाल्यांचो जालो. आज थंय कसिनो सिटी येता, थंय दिल्लीचे जे व्हडले व्हडले पयशेकार आसा तांचो थंय डेव्हलपमेंट जाता. जो गोर गरीब जो गोंयकार आहा ताका नश्ट करपाक हे सरकार मुखार उठला. सो डेव्हलपमेंट कोणाचो जालो? आज गोंयान जेन्ना 2022च्या इलेक्शनान काँग्रेस पक्षान मॅनिफेस्टोन घातिल्ले की गोंय हे आमी कोळशाचे हब करपाक दिवचे ना, पूण हे सरकार फक्त कोल हब करपाक सोदता. कित्याक? तो तांचो जो मित्र अडानी ताचो थंय बरता, आनी ताका तो कोळसो हांगा हाडून कर्नाटका व्हरपाक जाय. अरे ज्या गोंयान पयलीं 5 मिलियन टन जाताले, थंय आतां 12 मिलियन टनाचे एनवायरमेंटल क्लियरन्स हाडला. सो हे कशें शक्य आहा? आनी त्या कोळशा वयल्यान कोणाचो फायदो आहा? गोंयकारांक कितें फायदो आहा? वयल्यान गोंयकार तो काळो धुल्ल खावन मरता मरे थंय. सर, आणि एक तुम्ही म्हणटात न्ही, काही जे लोक आसात 2 होडीचेर पाय दवरलेले आसा सध्या तरी. आमकां दिसता थोडे काँग्रेसी वांगडाय भोंवतात, थोडे BJP वांगडा भोंवतात. असल्यांक तुमी कितें शिटकावणी दिवंक सोदतात सर? ही लोकांन आज चिंतपाक जाय की जे आज BJP सरकारान केलां, जे फोटींग पण जे जुमला हे पार्टीन केला, ह्या लोकांचेर आहा. सो लोकांक हे फुडार लोकांचेर आहा. लोकांक जरी तर ही म्हारगाय जायी जाल्यार हे BJP सरकारा बरोबर तेमी रावपाक जाय. सो देअर फ्युचर डिपेंड्स ऑन वॉट स्टँड दे टेक. फायनली इट ऑल डिपेंड्स. आमी लिडर, आमी सांगताय, बट द पीपल हॅव टू डिसायड, अँड दॅट इज वाय वी आर कम हियर टू क्रिएट अवेरनेस अमॉंग द पीपल. जे डिविजन जाता ते बंद जावपाक जाय.